मुरगांव पालिका वेंचणुकेक वॉर्ड नंबर 1 ते 9 एक सुद्धा सीट बायलां खातीर आरक्षीत दवरिल्लो ना। बेटी बचाव महिला शक्ती ही भाजपाची फक्त उलोवन दाखोवपाची बाता। कायद्या प्रमाण बायलांक 33% आरक्षण मेळपाक जाय आशिल्ले ते मेळिल्ले ना। बायलांक हो हक्क मेळचो 33% आरक्षण दिवचे म्हण मागणी घेवन हांव कोर्टान वतलो म्हण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर उलयला। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। आयज खूब वायट गजाल घडलेली आसा, स्पेशली मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन, कित्याक आमची मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सील कन्सिस्ट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्युन्सी, मुर्मगांव, वास्को आनी दाबोली. बट आयज जे मुर्मगांवान जाल्लेले आसा, आमचे वॉर्ड नंबर 1 to 9 जे आमचे रिजर्वेशन जे येयला पळय, ते जेन्ना रिजर्वेशन पळयलें जाल्यार आमी अक्षरशः खरेंच सांगता, आमी सारके हे जाले कितें बाबा हे कितें चल्लां काय म्हणून. कित्याक वॉर्ड नंबर 1 to 9 एक सुद्दां सीट जो आसा तो बायल मनशाक रिजर्व दवरलेलो ना. ती मागीर OBC जावं या बाकीचे वुमन्स रिजर्वेशन जावं या कसल्याच ताका तेंच्यान रिजर्वेशन जेन्ना कायद्या प्रमाणे 33% रिजर्वेशन मेळों आसलें तें मेळोना. सो आयज खंय तरी म्हाका दिसता की जो BJP जो आपलो स्लोगन घेवन वयता पळय, बेटी बचाव बेटी पढाओ बेटी बचाओ, मागीर नारी शक्ती, वुमन्स एम्पावर, म्हाका दिसता हे सगळे म्हाका दिसता फटिंगाचे स्लोगन्स हेंचे. कित्याक हे स्वता स्लोगन्सूच दिवपाक बट इम्प्लिमेंट करपाक सोदना. इम्प्लिमेंट करपाच्या टायमार हेंच्यांनी खंय तरी अशें दिसपाक लागलें आसा की हे जे जाल्लेलें आसा पळय रिजर्वेशन ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें अशें दिसता. कित्याक पॉलिटिकल हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक पीक एंड चूज केलेले आहे. म्हणजे आपल्याक खंयसर फायदो जातलो, आपूण खंय स्ट्रॉंग आसा, ऑपोजिशन खंय स्ट्रॉंग आसा, तो वॉर्ड वीक करपाक लागून तेंच्यांनी ते रिजर्वेशन थंयसर दिलेलें ना. सो अशें पीक एंड चूज केलेलें आसा. सो तेज्या लागून हे गोवोरमेंटान स्पेशली जो मुरगांवाचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, जी मिनिस्ट्री तेज्या हातीन, म्युनिसिपालिटीचे जे एक्ट्स आसा बाकीचे तेज्या हातीन येता, तो मनीस मुरगांवाचो आसून सुद्दां, मिनिस्टर आसून सुद्दां तेणें मुरगांवान आमच्या एक सुद्दां बायल मनशाक रिजर्वेशन दवरलेलें ना, मिनिस्टर आसून सुद्दां. सो खंय तरी म्हाका दिसता की तेणें बायलांचेर अत्याचार केल्लो आसा. खंय तरी तांकां जी तेंची कॅपेसिटी आसा फुडें सरपाची, जे तेंचे कडेन जे गूण आसा बायल मनशा कडेन जाल्यार फुडें सरपाचें, आयज खंय तरी तांकां फाटीं दवरपाक लागून म्हाका दिसता ताणें एक सुद्दां रिजर्वेशन दिल्लेलें ना. आयज मुरगांवान पळोवपाक गेले जाल्यार 21,000 वोटर्स आसा, भितरले 52% जे वोटर्स आसा ती बायल मनशां आसा. आयज फक्त हे BJP हे बायलांक, हे वुमनांक जे मुरगांवचे आसा तांकां फक्त इलेक्शना पुरतीच यूज करता, फक्त इलेक्शनाक वोट मारपाकूच ते यूज करता काय म्हणून असो खंय तरी एक दुबाव येता. जर तुमकां ती बायल मनशां जेन्ना तुमकां जिखून हाडटा वोट मारून, जाल्यार तुमचें कर्तव्य आसा कित्याक तांकां तितलें इक्वल रिप्रेझेंटेशन दिवंक जाय आसलें. बट आयज खंय तरी दिसता की हे BJP आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून तांकां कोणाचें पडलेलेंच ना. बट म्हाका खंय तरी दिसता की बायल मनशां ते BJP आनी हे आमदाराक मिलींद नायकाक ऐन टायमार हे तेंचे आपले दाखयतले आनी तांकां तेजो जागो दाखयतले हेचे भितर मात सुद्दां म्हाका दुबाव ना. बट एज अ ऑपोजिशन वी वील स्टीक टू अवर प्रिंसिपल 33% दिवपाचे. आनी आमचे जे वॉर्ड नंबर 2 9 आसा, वॉर्ड नंबर 1 9 आमचो जो पॅनल आसतलो तेजे भितर 33% रिजर्वेशन आमी बायल मनशाक दितले. तो जनरल आसूं थंय सुद्दां आमी बायल मनशाक घालतले आनी आमी 33% रिजर्वेशन बायलांक दितले. तेंचेर आमी अत्याचार जावपाक दिवपाना. एज अ ऑपोजिशन म्हाजो तो स्टँड आसतलो तसो. आनी परत एकदां सांगपाक सोदता, हे जे घडलां ते खंय तरी वायट घडलेलें आसा. तेजे लागून आमी कोर्टान वचपाचें प्लॅनिंग केलेलो आसा आनी वचून आमी थंयसर खंय तरी हेजेर स्टे हाडपाक सोदता. कित्याक जे वॉर्ड नंबर 1 to 9 एवरी कितली इलेक्शनां जालीं केन्नाच म्हणटा ते आमकां थंयसर जनरल कॅटेगरी मेळना. सगळे कडेन लास्ट टायम सुद्दां 3 रिजर्व आसलेले सीट फॉर वुमन्स. सो फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा एक सुद्दां सीट ना. सो आमी कोर्टान वचून हेजेर म्हाका दिसता पूर्ण खात्री आसा आमच्या कोर्टाचेर की खंय तरी आमकां हेजे बाबतींत न्याय मेळटलो.